रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शेवटमान जावन आसा माकूचो 10वा विसवोर वोड 35 ते 45 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 10 वर्सेस 35 to 45. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. झेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआंव ताचे सोरशीं आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुवें आमकां एक उपकार केल्लो आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमचे खातीर कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी म्हणलें, तुजे मोहिमेंत एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळो. हांवें पिवोवचें आसा त्या पात्रांतलें तुमच्यान पिवूंक जायत, वो हांवें घेवचो आसा तो बातीज तुमच्यान घेवंक जायत? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवोवचें आसा त्या पात्रांतलें तुमी पियेतलेत आनी हांवें घेवचो आसा तो बातीज तुमी घेतलेत खरें, पूण म्हज्या उजव्या वा दाव्या हाताक बसूंक दिवंक म्हज्या हातान ना. तें देवान तयार करून दवरलां तांकां. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर चिडले. देखून तांकां आपणा चडशीं आपोवन जेजून म्हणलें, विदेशामध्ये तांचे अधिकारी म्हणलेले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयतात म्हूण, आनी तशेंच तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणो. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो, आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्यांचो गुलाम जावचो. कित्याक मनशाचो पूत आपुणूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणी पासून दिवंक आयला. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शेवटमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी आतांच आयकलां कशे भाशेन झेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजूशी येवन जेजूक विचारतात आनी म्हणटात, आमी तुका एक कितें विचारपाक सोदता. आनी ते म्हणल्यार तुवें आमकां दोगांयकी तुज्या उजव्याक आनी दाव्या हाताक बसूंक दिवंक जाय तुज्या राजकुडकीन. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हे दोग भाव जुआंव आनी जाकोब जेजूक हो प्रश्न विचारताले आनी ही मांग घाल्ली जेजू कडेन की जेजूच्या राजान एकलो उजव्या हाताक बसोंक जाय आनी दुसऱ्या हाताक आनी दाव्या हाताक बसोंक जाय, तांकां कितें जाय तें समजनासलें. कित्याक आजून पासून जेजूच्या राजवटकीची खबर तांकां पूर्ण समजणी नासली. ते समजताले की जेजू ह्या संवसारान येयल्लो एक राजा जावपाक आनी राजा जाल्या उपरांत तो आतां ह्या आख्या संवसाराचो अधिकार करतलो आनी तेजे उपरांत एकलो भाव जेजूच्या हाताक बाया हाताक बसतलो, दुसरो दाव्या हाताक बसतलो आनी ते आतां राजवटकी चलयतले, म्हणजे तांकां एक पदवी मेळटली. पूण भाव भयणीनो, ती सोजमणी देवाच्या राजाची नासली म्हणून जेजू कितें करता? जेजू म्हणटा, हे जागे जे तुमी म्हाका विचारतात, एकलो उजव्या हाताक दुसऱ्या दाव्या हाताक, हें तुमी म्हाका विचारतात, हें म्हज्या हातान ना, हें सर्गीच्या बापाच्या हातान आसा. भाव भयणीनो, जेजूक तांकां म्हणूंक जातालें, बाबा हे जागो तुमकां न्हय, हे जागो तुमकां न्हय. आनी जेजून म्हणलें, हांव त्या जाग्यार बसपाचो अशें म्हणूंक ना. ताणें म्हणलें, हे जागे उजव्या हाताक आनी दाव्या हाताक बसपाक हें फकत देवाचें काम. तो हें करतलो, कोण बसतलो तो पळयतलो. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून तांकां सांगलें की तुमी कितें मागतात तें तुमी नकळो, पूण तुमी म्हज्या पात्रांतल्यान तुमी पियेतल्यात वा तुमी जो बातीज हांव घेतलो ते तुमी बातीज घेवपाक तयार. आनी ते म्हणटात, वय आमी घेवपाक तयार. आनी शेकीम भाव भयणीनो, जुआंव आनी जाकोबान तो बातीज घेतलो आनी ते जेजू पासत आपलो जीव दिलो. पूण जेजू आयज जेन्ना ह्या दोग भावांनी प्रश्न विचारलो,
जेजू आयज त्या शिसांक एक शिकोण दिता, कित्याक जेन्ना दुसऱ्या शिसांनी आयकलें की हे दोगू भाव म्हणजे अधिकाराचे जे जागे विचरून काडूंक सोदताले म्हणून ते रागाबरीत जाले ह्या भावांचेर. आनी जेजू म्हणटा तांकां जाणय ह्या संवसाराच्या लोकां मदें ते सगळे आपली पदवी मनशां फुडें दाखयतात, पूण ह्या देवाच्या राजान जो कोण वयर सरोंक सोदता तो एक चाकर जावंक जाय. जो कोण आपलें नांव वयर काडूंक सोदता ताणें खालतो रावंक जाय. म्हणटच भाव भयणीनो, ह्या संवसाराची रीत आनी देवाच्या राजाची रीत सारकी न्हय. ह्या संवसाराच्या राजान आमकां वयर वचोंक जाय जाल्यार कोण आमकां वयर वतलो? आमीच वचोंक जाय, आमीच आमचें पोजिशन वाडोवंक जाय, आमी दुसऱ्या मदें दाखोवंक जाय की आमी तांचे उन बरी म्हणून. पूण देवाच्या राजान आमच्यान एक करूंक जायना, कारण देव आमचें काळी झोपता, तो आमी भितर कितें आहात तें तो जाणो. म्हणटच भाव भयणीनो, देवाच्या राजान जो कोण खालतो रावता, आपूण वयर सरोंक सोदिना पूण आपूण खालतो रावता आनी दुसऱ्यांची चाकरी कोत्ता, दुसऱ्यांचो सेवक जाता, तो देवा वजीर एकदम व्हड जाता. कित्याक देवाच्या राजान व्हड जावंक जाल्यार आमी चाकर जावन दुसऱ्यांची सेवा करपाक एकदम गरजेची. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजून जें आमकां सांगलें तें आपल्या देखी वरवीं ताणें दाखयलें. जेजून ह्या संवसारान आमची चाकरी केली, तो आमचे पासून खुर्सार मेलो, ताणें आपलो प्राण सोडलो, ताणें आपलें रगत वारयलें. म्हणटच भाव भयणीनो, आमच्या साहेबान आमच्या सुरोवणारान अशें केलां जाल्यार आमी ताची देख घेवन आमी हें करपाक एकदम गरजेचें. कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्यांची चाकरी कोत्ता, आमी दुसऱ्यांचे चाकर जाता आनी दुसऱ्यांक आदार कोत्ता, आमी खरेपणी जेजू सारके भाशेन जाता. आमी आतां देवाच्या राजान व्हड जाता. तर आयज खेरीत भाशेन आमी आमचें व्हडपण दाखोनासतना आमी आमच्या ह्या संवसारान कितलें व्हडलें पोजिशन आहा आनी कितलें आमी जोडटा तें पळयनासतना आमी फकत आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर आनी ती उतर पाडून आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.